गोय पुलिशेच्या ATS फाट्याच्या पुलिसांनी एक व्यावसायिकांक केल्ले एक्स्टॉर्शन प्रकरण उक्ताडार आयल्या उपरांत या पुलिसांक निलंबित करच्या बदला बदली करपाचें प्रकरण अजापीत करपा सारकें आसा. गोय पुलीस बेकायदेशीरपणान घुसपल्ल्या आनी गोंयांत घडपी बऱ्याचशा बेकायदेशीरपणांक हेच पुलीस तेंको दिता हाची जाणविकाय करून दिवपी ही घडणूक असो आरोप गोवा फॉवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाका पुलीस करपी या बेकायदेशीरपणाची पुराय म्हायती आसा आनी ह्या सगळ्यांक ताचो तेंको आसा अशें विजयान म्हणलां. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉडान गोंयचे पुलिसेचे ATSान एक बिझनेसमॅना कडेन एक्स्टॉर्शन करपाचो प्रयत्न केलो. तो वयर जेन्ना रिपोर्ट जालो तेन्ना गोंयचे पुलीस उठले, पेपराचेर आयले आनी गोंयचे पुलिसेन हे लोकांक ट्रान्सफरूच केले. हें सगळें कितें दाखयता? हें म्हाका दिसता एक अशी परिस्थिती गोंयांत चल्ल्या की गोंय जालां उत्तर प्रदेशा भशेन. कायदो बिदो म्हणटा तो कांय ना. हांगा इल्लिगल एक्टिविटीज करून दिता पुलिसूच. ऑनलायन गेमींग म्हणटा तें पयलें टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज इल्लिगल. हें करून दिता. मागीर इल्लिगल स्लॉट मशिनां आहा. मागीर थोडे कजिनोज आहात जांकां फक्त स्लॉट मशीन्स अलॉट केल्या आनी ते लायव्ह गेमींग करतात इल्लिगली. हे सगळें पुलीस प्रोटेक्शन आनी मुखेलमंत्र्याक फूल नॉलेजीन हफ्ते आमकां मेळटात म्हणून हें चालू आहा. आतां जो कोण कंप्लेंट करता आनी वयर व्हरता कंप्लेंट, चड करून वयल्या इंजिना कडेन व्हरता, तेन्ना हाजेर एक्शन जाता. पूण एक्शन कशी जाता? ताका फक्त सारकें ट्रान्सफर जाता. ट्रान्सफर करप म्हणल्यार कितें? तांकां सस्पेंड करूंक जाय. तांचेर इन्क्वायरी पेंडींग, दे शूड बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्वीस. Because this is all done with the knowledge and participation of the Home Minister of the state. He is involved in this. नाजाल्यार अशें जावंकूच शकना. एक पुलीस जो टेररिस्टा फाटल्यान लागूंक जाय तो जर सिटीजनांक एक्स्ट्रॅक्शन करपाक लागलो जाल्यार चल्ला कितें? आनी जो गोंयचो चीफ मिनिस्टर उलयता व्हडलें ना जाल्यार आमची डिटेक्शन रेट अशी आहा तशी आहा म्हणून तुजो ओन पुलीस ऑफिसर जो एक्स्ट्रॅक्शन करता ताका डिटेक्ट करूंक जायना तुजें. So आनी उलयता कितें तूं? And why is the chief minister silent? Does he know something which none of us know? This is my question to him. He should not remain silent. He should talk about this. This is a serious lapse.